नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोकणी खबरापत्रात तुमकां सगळ्यांक येवकार. आता पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. केंद्रीय मंत्रिमंडळान रेल्वे मंत्रालयाच्या 4 प्रकल्पांक दिली मंजुरी. वायब्रंट विलेजीस कार्यावळीच्या दुसऱ्या पावण्या खातीर 6,839 कोटी रुपयांची केंद्र सरकार करतले गुंतवणूक. वक्फ संशोधन विधेयक 2025 संसदेत जाले पारीत. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी समाजात न्याय हाडपी विधेयकाक तेंको दिल्ल्याबद्दल समेस्तांचे मानले आभार. मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी लेगीत विधेयकाक दिलो येवकार. संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाचो आयज जालो समारोप. संसदेच्या इतिहासात हे पयलीं केन्नाच जावंक ना इतलो वेळ वक्फ संशोधन विधेयकाचेर जाली चर्चा. संसदीय कामकाज मंत्र्यांची गवाय. राज्यात सक्तीन लागू करतले येरादारी कायदे. फुडारात फक्त निरीक्षक आणि उपनिरीक्षक पावण्यावेले अधिकारी जारी करतले येरादारी संबंधीची चलना. आणि नामनेचे हिंदी चित्रपट अभिनेते मनोज कुमार हांका वयाच्या 87व्या वर्सा पिरायेचेर आयले मरण. राष्ट्रपती, प्रधानमंत्री सयत साबार फुडाऱ्यांनी आणि दिग्गजांनी ओपली आर्गां. आता खबरो विस्तारान. आयज केंद्र सरकाराच्या आर्थिक विषयक मंत्रिमंडळ समितीची बसका जाली. हे बसके वेळार घेतिल्ल्या महत्वाच्या निर्णयांची माहिती केंद्रीय माहिती आणि वितरावण मंत्री अश्विनी वैष्णव हांणी पत्रकार परिषदेत दिली. हे वेळार हे समितीन रेल्वे मंत्रालयाच्या 4 प्रकल्पांक मंजुरी दिल्या अशें सांगून ह्या प्रकल्पां खातीर 18,658 कोटी रुपयांची गुंतवणूक सरकार करतले अशें मंत्री वैष्णव हांणी सांगले. हे प्रकल्प महाराष्ट्र, ओडिशा तशेंच छत्तीसगड राज्यांतल्यान देशाच्या रेल्वे मार्गान 1,247 किलोमीटर वाढ करतले. 4 प्रोजेक्ट अकेले 95 करोड़ लीटर डीजल बचाते हैं. 95 करोड़ लीटर डीजल बचाते हैं. 477 करोड़ कार्बन डाइऑक्साइड बचाते हैं और 7,575 करोड़ के बराबर का जो फॉरेन एक्सचेंज जाता था, उस मतलब डीजल पे जो एक्सपेंडिचर होता देश का, देश के पॉइंट ऑफ व्यू से वो बचता है इससे. और दिस इज इक्विवेलेंट टू प्लांटिंग 19 करोड़ ट्रीज. 19 करोड़ ट्रीज प्लांट करते, उससे जितना हमको एनवायरमेंटल बेनिफिट मिलता, वो बेनिफिट इन 4 प्रोजेक्ट अलोन से मिलेगा. दैट्स व्हाई इट्स सो वेरी इंपॉर्टेंट टू मेक दिस इन्वेस्टमेंट so that we can really give a cleaner country, cleaner environment to our next generations. ये इसी पॉइंट ऑफ व्यू से प्रधानमंत्री जी का बहुत बड़ा फोकस है. तशेंच मंत्रिमंडळ समितीन 6,839 कोटी रुपया खर्च करून वायब्रंट विलेजीस कार्यावळीच्या दुसऱ्या पावण्याक मंजुरी दिल्या. या कार्यावळी खातीर केंद्र सरकार सगळी गुंतवणूक करतले अशें मंत्री वैष्णव हांणी हे वेळार सांगले. आइडेंटिफाई किया जो कि पूरे बॉर्डर पर स्थित है. इन सब के लिए एक प्रोग्राम बनाया, वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम. इसका फर्स्ट फेज जो था वो कुछ समय पहले चालू हुआ था, करीब 1.5 साल पहले. मिनिस्टर्स को जाके नाइट हॉल्ट करना, सीनियर ऑफिसर्स को जाके इनमें रहना, नाइट हॉल्ट करना, एक्चुअल में वहां पे रहना. मैं स्वयं सिक्किम में गया था, चाइना के बॉर्डर तक बिल्कुल ऑलमोस्ट. तो इस तरह से एक टोटली नए कॉन्सेप्ट से बॉर्डर विलेजेस को डेवलप करने का. संसदेत आयज फांतोडेर वक्फ संशोधन विधेयक 2025 संमत झाले. आयज फांतोडेर राज्यसभेच्या 128 वांगड्यांनी या विधेयकाच्या फावरान जाल्यार 95 वांगड्यांनी या विधेयका आड मतदान केल्ल्यान भोवमता प्रमाण हे विधेयक मंजूर झाले. राज्यसभेत या विधेयकाचेर सुमार 12 वरां चर्चा जाली. या विधेयका सयत संसदेन मुसलमान वक्फ विधेयक 1923 रद्द करपी मुसलमान वक्फ कायदो 2025 लेगीत पारीत जालो. हे आदी हे दोनूय विधेयकां लोकसभेत लेगीत पारीत जाल्ली. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी ह्या इतिहासीक खिणाची खोस उक्तायतना देशाच्या इतिहासात एक आगळो-वेगळो पावंडो निर्माण करपी खीण अशें म्हणत ह्या विधेयकाक लागून समाजात सामाजीक आनी आर्थीक न्याय, पारदर्शकताय आनी समावेशक उदरगत जातली असो हावेस उक्तायलो. आपल्या संदेशात संसदेच्या साबार वांगड्यांचे उपकार मानतना संसदीय समितीक हे विधेयक रचपा खातीर दिल्ल्या मोलादीक सुचोवण्या खातीर लोकांचे उपकारूय मानले. तशेंच आपल्या संदेशात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी सरकाराचो हेत सशक्त, समावेशक आनी दयाळू भारत निर्माण करपाचो आसा अशें स्पश्ट केलें.
वक्फ संशोधन विधेयक 2025 पुराय तरेन घटनात्मक आसा अशें भाजपाचे वडील फुडारी रविशंकर प्रसाद हांणी म्हळां. जर काँग्रेस ह्या विधेयका आड न्यायालयांत आव्हान दिवपाक सोदता जाल्यार तांकां तें स्वातंत्र्य जाता अशें तांणी म्हळें. सुबह 3 बजे हम लोग गए, 12 बजे दिन शुरू हुआ. राज्यसभा के मेंबर सुबह 4 बजे गए. इतनी फिर भी आप कह रहे हैं बिना बहस के बॉडी में पास किया गया. खुलकर चर्चा हुई, आप लोगों ने दिखाया, देश ने देखा टीवी पर, देश ने देखा कैसे चर्चा. और मैं तो पूछूंगा कि आपके पुत्र राहुल गांधी जी क्यों नहीं बोले, विपक्ष के नेता हमको बोलने नहीं दिया जाता. और आपकी पुत्री श्रद्धा प्रियंका जी हाउस में क्यों नहीं आई, बोलना चाहिए था. वायनाड से जीत के आई हैं, मुस्लिम लीग के सपोर्ट से जीत के आई हैं, क्यों नहीं बोली. तो ये बड़े सवाल हैं. कानूनी संस्था है, धार्मिक नहीं है. के मुतवल्ली जाते हैं, ये मोहम्मदन लॉ है. तो मैनेजर साहब मैनेजरी ठीक कर रहे हैं या अपने का है, ये सवाल तो जरूरी है ना. है वक्त की कितने स्कूल खुले, कितने कॉलेज खुले, कितने यूनिवर्सिटी खुली, कितने स्किल सेंटर खुले. आज संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाचो समारोप जालो. संसदीय कामकाज मंत्री किरण रिजिजू हांणी ह्या सत्राविशीं पत्रकार परिशद आपोवन म्हायती दितना सांगले की ह्या सत्रांत लोकसभेत एकूण 16 विधेयकां पारीत जालीं. तशेंच राज्यसभेत 14 विधेयकां चर्चे खातीर उपस्थित जाल्ल्याचें तांणी सांगलें. संसदेत आयज फांतोडेर संमत जाल्ल्या वक्फ संशोधन विधेयका विशीं उलयतना कसलीच आडमेळी येनासतना इतल्या वेळा खातीर चर्चा जाल्ले संसदेच्या इतिहासांतले हे पयलेच विधेयक आशिल्ले अशें तांणी सांगलें. One important milestone we have achieved is yesterday in Rajya Sabha. We created the new record. The earlier record was in 1981 when the Parliament discussed on Essential Services Maintenance Act. So when the ESMA bill was discussed and passed and became an act, it took 15 hours and 51 minutes. And yesterday in Rajya Sabha, it broke the record by devoting 17 hours and 2 minutes of discussion. So this is 2 minutes, 17 hours and 2 minutes. So a record, a history has been created. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थायलंडाच्या भोंवडेर आसात. ह्या भोंवडे वेळार प्रधानमंत्र्यांनी थायलंडाच्यो प्रधानमंत्री पेथोंगतान शिनोवात्र हांचे बरोबर द्विपक्षीय बसका जाली. हे वेळार दोनूय देशां मदीं सहसमजिकायेच्या कबलातींचेर सयो जाल्यो. मजगतीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6व्या बिमस्टेक शिखर संमेलनातूय वांटेकार जाले. हे वेळार प्रधानमंत्र्यांनी 21 मुद्द्यांचो कृती आराखडो जाहीर केलो. बिमस्टेक राष्ट्रां मदीं वेवसाय वाडचो अशें म्हणत प्रधानमंत्र्यांनी बिमस्टेक चेंबर ऑफ कॉमर्साची थापणूक आनी दर वर्सा बिमस्टेक बिझनेस समिती घडोवन हाडपाची घोशणा केली. मजगतीं प्रधानमंत्र्यांनी बिमस्टेक शिखर संमेलनाच्या फाटभुंयेर बांगलादेशाचे मुखेल सल्लागार मोहम्मद युनूस हांचे वांगडा बसका घेतली. प्रधानमंत्र्यांच्या ह्या भोंवडे विशीं विदेश मंत्रालयाचे सचिव विक्रम मिस्री हांणी अदीक म्हायती दिली. Prime Minister arrived yesterday in the morning and was warmly received at the airport by Deputy Prime Minister of Thailand and the Minister of Transport. There was also a large gathering of the Indian community that welcomed him at the airport, and at the hotel as well there were members of the Indian community to give him a warm and very special welcome. You would perhaps have seen already that his first engagement on arrival at the hotel was to witness a performance of Ramakien, the traditional Thai Ramayana, which he enjoyed very much and which is a symbol once again of the civilizational ties between our two countries. Yesterday in the afternoon, Prime Minister had a bilateral meeting with the Prime Minister of Thailand, Her Excellency Paetongtarn Shinawatra, at Government House. खबरापत्रात घेऊया एक लहानसोच विसव.
देखिए अयोध्या में श्री रामलला मंदिर से नित्य आरती का सजीव प्रसारण प्रतिदिन प्रातः 6 बजे डीडी नेशनल पर। बॉलीवुड या हॉलीवुड, बीते दिनों की याद, इस हफ्ते बॉक्स ऑफिस का हाल, OTT पर है किसकी धूम, थर्सडे मॉर्निंग है मनोरंजन से भरपूर। डीडी मॉर्निंग शो सोमवार से शुक्रवार सुबह 8 बजे दूरदर्शन पर। 20वा उपरांत येवकार वचूयात मुखावेल्या खबरांकडेन। बऱ्याच काळासावन चर्चेत आशिल्ले वक्फ संशोधन विधेयक अखेरेक संसदेत पारीत जाल्ले खातीर गोंयचे राज्यसभा खासदार सदानंद शेट तानावडे हांणी समाज माध्यमाचेर संदेशा वरवीं सरकाराक परबी भेटयल्या। हे विधेयक देशात वक्फ मालमत्तेची व्यवस्था सुरळीत करतले, तशेंच वारसो स्थळांचे राखण करप आनी समाज कल्याणाक व्यवस्थापन दिवप हे ध्येय आसा अशें खासदार तानावडे हांणी म्हळां। मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी लेगीत ह्या विधेयकाक येवकार दितना गोंयांत वक्फ सारकिल्ल्या हेर मंडळाची मालमत्ता ना देखून ह्या विधेयकाचो गोंयचेर परिणाम जावचो ना अशें सांगलें। देखून गोंयच्या साबार धर्माच्या लोकांनी बरेपणान आनी शांततायेन रावचें अशें आवाहन तांणी केलें। पहिली गजाल ह्या बिलांतल्यान इट इज एन एनहेन्समेंट इनटू द ट्रांसपरन्सी आनी अमेंडमेंट बिलान इट रिमूव्स द सेक्शन 40 हो जो काडटा पळय न्ही, इट इज एन वक्फ बोर्ड युनिलॅटरली जे डिक्लेअर करताले की प्रॉपर्टी ही वक्फाची आसा म्हणून, ओके, की हो चुकली हे घोशीत करताले पळय न्ही, ताजेर कायदेशीर चवकशी जातली, तेजे डॉक्युमेंट्स जे आसा पळय न्ही हे व्हेरीफाय जातले आणि त्या खातीर ते डायरेक्टली दावो करताले ही वक्फ बोर्डाचेर आसा पळय ते कॅन्सल जातले। ताज्या पयलीं आनी एक गजाल, स्टेटीत वक्फ बोर्ड ना, वक्फ बोर्डाची खंयचीच प्रॉपर्टी आमच्या गोंयच्या स्टेटीत ना, म्हणून हांव म्हणजे गोंयकारांक सगळ्यांक सांगूंक सोदतां की गोंय जशें सर्वधर्म समभाव खूब बऱ्या पद्दतीन आसा, त्या पद्दतीन सगळ्या जाणांनी हिंदू, मुस्लीम, कॅथलीक हांच्यांनी ती शांतता पाळची, कारण देशात वक्फ बोर्डूच ना आणि वक्फ बोर्डाची कसलीच प्रॉपर्टी ना, त्याच्या हेजो डायरेक्ट इम्पॅक्ट स्टेटीचेर जायना। मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी आयज आपयल्ल्या पत्रकार परिशदेत उलयतना सांगलें की राज्यांत येरादारी वेवस्थापन सुरळीत करपा हेतान आतांच्यान फक्त दिसा वेळार निरीक्षक पावंड्यावेल्या अधिकाऱ्यांनूच आनी रातच्या वेळार निरीक्षक वा उपनिरीक्षक पावंड्यावेल्या अधिकाऱ्यांनूच येरादारी नेमांचें उल्लंघन करपी मनशाक चलन जारी करूं येता। तशेंच ह्या अधिकाऱ्यांच्या आंगाचेर कॅमेरा बसयतले अशें मुखेलमंत्र्यांनी स्पश्ट केलें। आतांच्यान राज्यांत कडक येरादारी नेमांचें पालन करतले आनी बेकायदेशीर रित्या लोकां कडल्यान पयशे घेवपी पुलीस अधिकाऱ्यां आड कारवाय जातली अशें तांणी सांगलें। गोंयसरूच टुरिस्टाकूय हॅरेसमेंट जावचो न्ही, पब्लिकाकूय हॅरेसमेंट जावचें न्ही, ओके, आनी परत परत पुलिसेचेरूय ब्लेम करचो न्ही कोणी, अननेसेसरी पुलिसेचेर आरोप करतले अशें म्हजें म्हणणें आसा। जो कोण गाडी दिला पळय न्हू तेजेर फायन पडटली, गाडी कोणाच्या नांवाचेर आसा ताका फायन पडटली, तेणी भरपाची फायन। स्टार्ट फ्रॉम टुडे बिचाचेर हाज्या फुडें जे कोण मसाजर थंयसर बाकीचे जे पर्टिक्युलरली लोक जे भोंवता बेगर्स, ह्या सगळ्या हांव पर्टिक्युलरली खंयच्या समाजाचें नांव घेयना, विशेष करून ते कितें त्या सगळ्या जाणांक उखलून डायरेक्टली भितर उडयतले आनी धांवून घालतले। आयचर हांवें स्ट्रिक्टली सांगलां बिचाचेरूय आमकां कोणूच अशा पद्दतीचे लोक दिसचे ना, जे कोण मसाजर आसतले, बेगर आसतले, तेजे कितें घेवन भोंवता आसतले, ह्या सगळ्या जाणांक आयच्यान अरेस्ट करपाक सुरू, आनी अरेस्ट केले बी तांकां परत पुलीस घेवन पयशे बिशे घेवन सोडले म्हणूं नाका, तांकां सोमतेच भितर उडयतले। मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी आयज गोंयचे मुखेल सचिव व्ही कांदावेलू तशेंच हेर पुलीस अधिकारी आनी फॉरेन्सीक खात्याच्या अधिकाऱ्यां सयत गोंयांत नवे गुन्यांवकारी कायद्यांच्या अंमलबजावणी खातीर केल्ल्या कामाचो नियाळ घेवपा खातीर बसका आपयल्ली। ह्या बसकेंत मुखेलपणान कायद्यांची अंमलबजावणी, फॉरेन्सीक गाडयांचें सशक्तीकरण, पुलिसां खातीर आभासी प्रणालीची सुविधा सुदारप, फॉरेन्सीक तपास विभागात नोकर भरती, पुलीस प्रशिक्षण, ई समन्स तशेंच हेर साबार विशयांचेर सखोल चर्चा जाली। मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी उपरांत पर्वरे मंत्रालयात घेतिल्ल्या बसकेत ह्या नियाळ बसके-विशीं म्हायती दिली। Total status of the implementation of the new criminal laws in the state of Goa. The पुराय status हांवें घेतलो, ह्या स्टेटसांत आमचे पुराय होम डिपार्टमेंटाची पुराय टीम, डायरेक्टर ऑफ द प्रोसिक्युशन, त्याच बरोबर डायरेक्टर ऑफ द फॉरेन्सिक लॅब हे सगळे जण हजर आशिल्ले आनी सातत्यान आमची वेस्टर्न झोनल कावन्सिल मिटिंगेत हो विषय रिवायव केलो वता
फाटली रिवायव केल्या उपरांत जे इश्यूज काही इश्यूज पेंडिंग आशिल्ले ते इश्यूज स्ट्रीमलाइन करपा खातीर ही इम्प्लिमेंटेशन ऑफ द न्यू क्रिमिनल लॉज इन द स्टेट हे घेवपा खातीर जायची मिटींग आशिल्ली. इन द ऑर्गनायज्ड क्रायम टेररिस्ट एक्ट एंड मॉब लिंचिंग हाच्या खातीर तांकां इट इज इन्फॉर्म दॅट 8 cases have been registered under the section 111 and section 102 of the Bharatiya Nyaya Sanhita 2023, which is an organized crime. हाच्या अंतर्गत ह्यो केसीस 8 cases गोंयांत रजिस्टर्ड केल्या पडटल्यो. मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी आयज पर्वरेच्या मंत्रालय संकुलात गोंय राज्य उच्च शिक्षण परिशदेत उजवाडायल्ल्या विद्यार्थ्यां खातीरच्या करियर गायडन्स पुस्तकाचें विमोचन केलें. ही पुस्तक डॉ. महादेव गावस हांच्या फुडारपणा खाला उच्च शिक्षण आनी महाविद्यालयांत शिक्षण घेवप्या विद्यार्थ्यां खातीर एक मार्गदर्शक म्हूण तयार केला. ह्या पुस्तकाच्यो प्रती राज्यांतल्या साबार शाळांनी, उच्च माध्यमीक शाळांनी आनी विद्यालयांनी वितरीत करतले. पुस्तका विशीं म्हायती दितना डॉ. महादेव गावस हांणी ह्या पुस्तकांत विद्यार्थ्यांक साबार शिश्यवृत्ती, स्पर्धात्मक परीक्षा तशेंच देशांत आनी विदेशांत उपलब्ध आशिल्ल्या साबार अभ्यासक्रमां विशीं म्हायती आसा अशें सांगलें. Now this handbook is a comprehensive book which has options for the students to choose more than approximately around 200 career options, whether it could be from the arts, commerce, science or a vocational, anything that they choose after their 12th. Now many a times we have normally the students have an option to choose only for a NEET or for a JEE. And many students, when they don't pursue the good enough marks, they don't have an option to decide what to do if I don't get it in the medical or if I don't get it in the IITs or NITs or any other engineering professional college. Many times students want to pursue their careers in, like for example, agriculture engineering, astrophysics, or they want to take a career in aviation, they want to take the career in the sports or hospitality, or let's say for example in a jewelry design. So many times students don't know about which are the different exams, competitive exams available, which are the premier institutes across the India, not just in Goa, across the India they are available. पर्वरे मंत्रालयात मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांच्या हस्तुकी आयज गोंय पुलिसांक सर्वोत्तम सुविधा आशिल्ले लॅपटॉप भेटवण कार्यावळ जाली. ह्या वेळार समाज कल्याण मंत्री सुभाष फळदेसाय लेगीत हाजीर आशिल्ले. गोंयच्या कांय जागृत नागरिकांनी सायबर सुरक्षा वाडोवपाच्या दिकेन तांच्या CSR मोहिमे अंतर्गत गोंय पुलिसांक हे लॅपटॉप भेटयले. समाज कल्याण मंत्री सुभाष फळदेसाय हांणी ह्या विशीं सविस्तर म्हायती दिली. As of now, we have 31 high-performance laptops to police officials in a special ceremony which is being held today. The event these people have come forward to donate because similar kind of initiative they had taken up for the Mumbai police, and Mumbai police had given them the configuration which is required for such getting criminal things on the record. So you can install a high performing software, application software also on that, and each of the police station will be provided with one of the this laptop. Right now we have 31 and they've assured us whatever number that additionally another 20 also they would be ready to supply. दिवचले मुळगावच्या केळबाई देवळात वर्सुकी पेठेची जात्रा भावार्थ्यांनी व्हडा उमेदीन मनयली. हे वेळार केळबाई देवीक फुलांनी सजयल्ल्या कोण्याच्या पेटुलान म्हळ्यारूच थळाव्या भाशेत पेठात बसून मुळगावच्यान मया मेरेन मिरवणूक काडटात. दीर्घ काळासावन सुरू आशिल्ल्या ह्या पारंपारीक पद्दतीन वेगवेगळ्या देवांचे लाकडी मुखवटे ह्या पेठात दवरतात. केळबाई देवळाचे समिती अध्यक्ष वसंत गाड हांणी ह्या जात्रेविशीं पत्रकारांक सविस्तर म्हायती दिली. चैत्र शुद्ध पंचमी आणि ह्या दिसा आमची जी श्रीदेवी केळबाईची जत्रा ही प्रत्येक चैत्र शुद्ध पंचमी दिसा आणि लोक मोठ्या हितून उमेदीन म्हणटात तशें ती जात्रा केन्ना येता अशें लोकांक सगळ्या भाविकांक तशेंच जे आमचे धोंड नवीन धोंड जे आहा तांकां सुद्दां एक कुतूहल आसता की आपली जात्रा केन्ना येता आनी आमी धोंड करता. आज चैत्र शुद्ध पंचमीक आयची जात्रा आमची जाता जवळ जवळ आतां 12 सुमार
पॅड मयांचे मोड येयल्ले आसा हे मोड जे आतां मयाचे मोड जे आसा ही पॅड भायर काडल्या उपरांत तेंचेर दिल्या उपरांत ते आमचे फुडें जळकोम म्हणून आसा त्या आम्या पर्यंत ते व्हरून दिता शिमेक. केंद्रीय उर्जा राज्यमंत्री आणि गोयचे लोकसभा खासदार श्रीपाद नायक हांणी आयज दिल्लीत आयोजित वर्सुकी 8व्या भारतीय नवीकरणीय उर्जा परिशदेत वांटो घेतलो. हे विशीं तांणी समाज माध्यमाचेर संदेश घालतना तांणी केल्ल्या उलोवपांत नवीकरणीय उर्जा वाठारांत आशिल्ल्या असीम संध्या विशीं नवनिर्माण, टिकाऊपण आनी समावेशकतायेचेर भर दिल्ल्याचें म्हळें. तशेंच 2030 वर्स मेरेन 500 GW नॉन फॉसील इंधनाची क्षमता भारतात साध्य करतले अशें तांणी आपल्या संदेशात नमूद केले. खबरापत्रात घेऊया आनीक एक ल्हानसोच विसव. योगाभ्यास से आपके मन और शरीर में एक ऐसी शक्ति या ऊर्जा उत्पन्न होती है जो आपको ऐसी ताकत देती है जिससे आपके शरीर में कोई रोग, कष्ट और व्याधि नहीं पनपने देती. देखिए आरोग्य योग प्रतिदिन प्रातः 7 बजे, पुनः प्रसारण रात 11:30 बजे. सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल. हम ला रहे हैं श्री अन्न की रेसिपीज, स्वादिष्ट, चटपटी और हेल्दी. हजारों सालों का विजडम आज के स्टाइल में. देखिए फ्लेवर्स ऑफ श्री अन्न ओनली ऑन दूरदर्शन. ईट राइट इंडिया. फ्लेवर्स ऑफ श्री अन्न, सेहत और स्वाद के संग हर रविवार रात 10:30 बजे, पुनः प्रसारण सोमवार सुबह 11:30 बजे, सिर्फ डीडी नेशनल पर. विसवा उपरांत येवकार पळोवया मुखावेल्यो खबरो. नामनेचे चित्रपट अभिनेते मनोज कुमार उर्फ हरिकिशन गोस्वामी आयज पिरायेच्या 87व्या वर्सा संवसाराक अंतरले. दीर्घकाळ दुयेसा आड झुजल्या उपरांत आयज फांतोडेर तांणी निमाणो श्वास घेतलो. भारताक आनी देशभक्तीक हिंदी सिनेमाच्या माध्यमांतल्यान संवसारीक पावंड्यार एक आगळीवेगळी वळख दिवपी मनोज कुमार हांच्या मरणाचेर राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांचे सयत साबार नामनेच्या व्यक्तिमत्वांनी तांकां आर्गां ओंपल्या. सर्गेस्त मनोज कुमार हांकां 1992 वर्सा पद्मश्री आनी 2015 वर्सा सिनेमा क्षेत्रांतलो सर्वोत्तम भोवमान म्हळ्यार दादासाहेब फाळके पुरस्कार दिवन भोवमानीत केल्ले. तांच्या निमाण्या विधी विशीं तांचे पूत कुणाल गोस्वामी हांणी पत्रकारांक म्हायती दिली. बड़ी शिद्दत से उन्होंने हर चीज़ का मुकाबला किया है और भगवान की कृपा है, शिरडी बाबा की दया है कि वो चैन से, आराम से इस दुनिया से गए. कल सुबह उनका क्रेमेशन होगा. नामनेच्यो चित्रपट अभिनेत्री आणि लोकसभा खासदार हेमा मालिनी हांणी सर्गेस्त मनोज कुमार हांकां आर्गां ओंपतना तांच्या बरोबर चित्रपटात काम केल्ल्याच्यो यादी सांगल्यो. वो सब देखे ऑल पेट्रियोटिक, सो देश के साथ कनेक्टेड ही रहता है उनका ही वाज सो फॉन्ड ऑफ दिस एंड ही आल्सो जॉइंड बीजेपी फॉर सम टाइम, बट बिकॉज ऑफ हिज हेल्थ रीजन ही कुड नॉट कंटिन्यू, बट ही वाज वेरी वेरी फॉन्ड ऑफ दिस पार्टी एंड देश के प्रति और देश के लिए जो भी अच्छा काम करते तो बहुत सराहते थे. तो मैं भी जब यहाँ पार्लियामेंट में आई, यहाँ मथुरा की सांसद बनी, तो मुझे बहुत हमेशा फ़ोन में बात करते थे और पता करते रहते थे कि क्या क्या हो रहा है. एंड तब भी मैं बोलती थी कि आप वाई डोंट यू कंटिन्यू योर फिल्म मेकिंग, बनाइए, आपके जैसे फिल्म मेकर्स नहीं हैं आजकल. हाँ हाँ करूँगा बोला, बट इट्स वेरी सैड दैट ही इज़ नॉट देयर एनी मोर. उनके साथ इतना ब्यूटिफुल मेमोरीज आर देयर वर्किंग विद हिम इन सच वंडरफुल फिल्म्स, फर्स्ट स्टार्टेड विद सन्यासी, उसमें कितने अच्छे अच्छे गाने थे ना. गाना पिक्चराइज करने में भी ही वॉज एन एक्सपर्ट. उनको मालूम है कैसा प्रेजेंट करना है हीरोइन को, ऐसा एक डायरेक्टर थे वो. IPL खेळात आयज लखनौ सुपर जायंट्स आड मुंबई इंडियन्स ह्या पंगडा मदीं खेळ जाता. लखनौतल्या इकाना स्टेडियमात हो खेळ जाता. मजगती काल जाल्ल्या खेळात कोलकाता नायट रायडर्स पंगडान सनरायझर्स हैदराबाद पंगडाचेर 80 धांवड्यांनी जैत जोडले. कोलकाता नायट रायडर्सान 201 धांवड्यांची मोख सनरायझर्स हैदराबादा मुखार दवरिल्ली.
मात सनरायझर्स हैदराबाद 120 धांवड्योच काडूंक शकलो. गोंयांत पावसान सध्या लिपचेल्याचो खेळ सुरू केला. फाटल्या कांय दिसां सावन गोंयांत वेगवेगळ्या सुवातांनी शिपडून पावस पडटालो. आयज लेगीत हवामान खात्यान राज्यांत अशा तरेच्या बिनमोसमी पावसाची शक्यताय उक्तायल्या आनी फुडल्या 4 दिसां खातीर राज्यांत हवामान खात्यान उश्णतायेचो येल्लो अलर्ट जारी केला. आनी आतां नदर मारुया आयच्या तापमानाचेर. पणजी वेधशाळेन कळीत केला ते प्रमाण आयचे चडांत चड तापमान 35.2 सेल्सियस आनी उण्यांत उणें तापमान 25.8 सेल्सियस इतलें नोंद जालां. आनी आतां खबरो सोंपोवच्या आदीं परतून एक फावट आयच्यो मुखेल खबरो. केंद्रीय मंत्रिमंडळान रेल्वे मंत्रालयाच्या 4 प्रकल्पांक दिली मंजुरी. वायब्रंट विलेजीस कार्यावळीच्या दुसऱ्या पावण्या खातीर 6,839 कोटी रुपयांची केंद्र सरकार करतले गुंतवणूक. वक्फ संशोधन विधेयक 2025 संसदेत जाले पारीत. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आणि समाजात न्याय हाडपी विधेयकाक तेंको दिल्या बद्दल समेस्तांचे मानले आभार. मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी लेगीत विधेयकाक दिलो येवकार. संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाचो आयज जालो समारोप. संसदेच्या इतिहासात हे पयलीं केन्नाच जावंक ना इतलो वेळ वक्फ संशोधन विधेयकाचेर जाली चर्चा. संसदीय कामकाज मंत्र्यांची गवाय. राज्यात सक्तीन लागू करतले येरादारी कायदे. फुडारात फक्त निरीक्षक आणि उपनिरीक्षक पावण्यावेले अधिकारी जारी करतले येरादारी संबंधीची चलना. नामनेचे हिंदी चित्रपट अभिनेते मनोज कुमार हांका वयाच्या 87 वर्सां पिरायेचेर आयले मरण. राष्ट्रपती प्रधानमंत्र्या सयत साबार फुडाऱ्यांनी आनी दिग्गजांनी ओपली आर्गां. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आता तुम्ही सामाजिक संकेतथळाचेरूय पळोवंक शकतात. ते आमच्या एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी, फेसबुक पेज DD न्यूज पणजी आणि यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाचेर पळोवंक शकतात. तसेच DD चॅनल आता टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 125 आणि डिश TV चॅनल क्रमांक 1228चेर पळोवंक शकतात. प्रसार भारतीच्यो तरेकवार कार्यावळी पळोवपा खातीर प्रसार भारतीन नवे OTT ॲप वेव्ज सुरू केला. ह्या ॲपा वरवीं दूरदर्शनावेल्या फामाद कार्यावळींचो आनंद रसीक घेवंक शकतात. हाचे खातीर पळोवप्यांनी मुजरत वेव्ज ॲप डावनलोड करचें आनी दूरदर्शनाच्या नव्या पोन्न्या कार्यावळींचो आनंद घेवचो. आनी इतल्यान हे खबरापत्र हांगाच सोंपता. परत मेळुया फाल्यां सांजे 4 वरांच्या खबरापत्रांत. तो मेरेन नमस्कार.